नमस्कार, म्हजें नांव दक्षिता साळगांवकर. नितळसाण आमकां कित्याक गरजेची ह्या विशयाचेर हांव म्हजे विचार मांडटां. कोयर 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 नदर वळटा थंय आमकां फकत कोयरूच दिश्टीक पडटा. हो कोयर 2 तरांचो आसता. देखीक केळीच्यो साली, भाजयेचे देठ, खोलयो ह्या सारकिले जे पदार्थ आसात ते सैमा भितर सहजतायेन भरसतात आनी नश्ट जातात. देखून हाका आमी जिवीक कोयर अशें म्हणटात. जाल्यार कांय अश्योय वस्तू आसात देखीक तांबे, पितळ, प्लास्टीक, लोखंड ह्या सारकिल्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो सहजतायेन मातयेन भरसनात, मिसळनात आनी नश्टय जायनात आनी वर्सांची वर्सां ह्यो वस्तू अश्योच उरतात आनी हाका लागून हाका आमी अजिवीक कोयर अशें म्हणटात. हो कोयर निर्माण करपी कोण? आमीच न्ही. जर आमीच हो कोयर निर्माण करता जाल्यार कोण तरी दुसरो येवन हो कोयर नितळ करतलो हाची आमी वाट कित्याक पळयत बसतात? अशीच जर आमी बेजबाबदारपणान वागली जाल्यार आमच्याच कर्माची फळां आमकांच भोगची पडटली. आमीच निर्माण केल्ली हळशीक जर आमच्यांनीच मेळून निवळ केली जाल्यार आमचीच भलायकी बरी उरतली. म्हज्या मतान नितळसाण आमी 3 तरांनी विभाजीत करूं येता. पयली म्हळ्यार मनाची नितळसाण, दुसरी म्हळ्यार कुडीची नितळसाण आनी तिसरी म्हळ्यार सरभोंवतणची नितळसाण. जेन्ना आमचें मन आमी वायट विचारांक मुक्त नितळ दवरतली तेन्नाच खंय तरी बऱ्या विचारांक आमच्या मनान चालना मेळटली आनी आमचे कडल्यान बरी कर्मां घडटली. कूड नितळ दवरतली तेन्नाच दुयेंसां पयसावतली आनी आमची भलायकी निरोगी उरतली. तशेंच जर आमची सरभोंवतण आमी निवळ दवरली जाल्यार स्वता बरोबर दुसऱ्यांची जतनाय आमी घेवपाक पावतली. बरी भलायकी हीच आमची खरी गिरेस्तकाय आनी ही गिरेस्तकाय मेळोवच्याक आमकां नितळसाणीचो मंत्र आमच्या जिणेंत आपणावचो पडटलो. तर कशे तरेन आमी नितळसाण आमच्या जिणेंत आत्मसात करूं येता तें पळोवया. सकाळी फुडें उठ्ठगीर सगळ्यांत पयलीं आपल्या हातरुणाची वेवस्थीतपणान घडी मारप. ह्या ल्हानशा कृतींतल्यान लेगीत आमी नितळसाणी कडेन वळूं शकतात. तशेंच घरान 2दा झाडू मारप, आयल्यान पयऱ्यान घैराव काडप, जमीन पुसप ह्या सारकिली पद्दत सगळ्यांनीच आपल्या घरांनी चालीक लावपाक जाय. जळामळा घरा भायर जर खंयी कचरो दिसलो जाल्यार तो कचरो मुजरत नितळ करचो आनी जर खंय साठवल्लें उदक आसल्यार तेवूय रिकामें करचें, कारण ह्याच साठवल्ल्या उदकान तरातरांचो जीव, जंतू, जळारां उपजतात आनी हाकाच लागून आमची भलायकी इबाडटा. अशा तरेच्या संवयांनी जेन्ना आमी आमकां बांदून घालतली तेन्नाच खंय तरी नकळत आमी नितळसाणी कडेन वळटली. जेन्ना आमकां नितळसाणीचें म्हत्व पडटलें तेन्ना आमच्याच हातांतल्यान निर्माण जावपी कोयर आमी असोच उबंत रोवची नात. अशें करपाक आमचे हात लेगीत उखलचे नात. खंय तरी आमी फक्त कचरो निर्माण करपीच न्हय तर नितळसाण बाळगुपी मनशां म्हण आमची घडण जातली. बरी भलायकी हेंच सर्वश्रेश्ठ धन अशें आमी सगळ्यांनी मानलां. जीण खुशाल बरी जगपाक नितळसाण ही आमकां सामकी गरजेची. नितळसाणीचे कांय फायदे अशे आसात. जेन्ना आमी नितळसाण आपणायतली तेन्ना जो कोयर निर्माण जातलो तो खूब कमी प्रमाणात निर्माण जातलो. दुयेंसांची धाम कमी जातली आनी जेणे करून आमची भलायकी निरोगी उरतली. नितळ निवळ सैमान सगळ्यांक वेळ सारोवंक खूबच मानवतले. आमकां बरी शिस्त लागतली. देखीक आमीच निर्माण केल्लो कोयर आमीच निवळ करतली. आमी जिणेन आमच्या वेवस्थीतपण आपणायतली. तशेंच जर तुमच्या घरा लागसर खंयी जागो आसल्यार थंय एक फोंडकूल खणून तातूंत जो आमचो जिवीक कोयर आसा तो तातूंत घालचो. तशेंच ताच्या वयर माती घालची आनी तें बरें डिकम्पोज करून ताच्या जे जिवीक कोयरा वरवीं जें आमकां सारें मेळटा तें सारें आमी झाडांक घालून झाडांची वाड लेगीत ह्या साऱ्यांतल्यान बरी जातली. नितळसाणीचो फायदो फक्त मनशाकच न्हय तर सरभोंवतणी आशिल्ल्या बेवारशी जनावरांक लेगीत जातलो. आमी खूबदां कचरो जो आसा तो अशीच जळामळा उडयतात तेन्ना तातूंत प्लास्टीक आसता आनी हो प्लास्टीक जेन्ना जनावरां खातात तेन्ना तांची भलायकी इबाडटा, तांकां मरण येता. हे जे प्रकार आसात ते नितळसाण बाळगिल्यार कमी जातले. तशेंच दर्यांत लेगीत नुस्तीं जीं आसात ती अशीच प्लास्टीक खावन तांच्या जिवाक धोको जाता, निर्माण जाता. हो धोको सुद्दां आमी प्लास्टीक कमी प्रमाणात वापरतली जावं कोयर जेन्ना निवळ करतली तेन्नाच खंय तरी ह्या जीव सृश्टीक जी आसा ती
भलायकेक तांच्या धोको नासतना खंय तरी ती तांची वाड जातली. नितळसाण ही आमच्या प्रत्येकाच्या जिणेंत सामकी गरजेची. सगळ्यांनी ती आपणावची. निखालस ह्याच खिणांतल्यान आमी नितळसाण बाळगुपाचो निश्चय करचो. देव बरें करूं.